वुशू अर्थात कुंग-फू हा चीनचा मार्शल आर्टचा प्रकार आहे जो राष्ट्रीय क्रीडा स्पर्धेत सामील करण्यात आलाय. वू म्हणजे वॉर आणि शू म्हणजे आर्ट. हा स्वरक्षणासाठी शिकवला जाणारा प्रकार आहे. आता वॉर म्हणजे कशें फायटींग, आता बॉक्सिंग बिक्सिंग उलयता पळय ताका फायटींग म्हणटा आमी. आनी आर्ट म्हणटा पळय तो शू मिन्स आर्ट. इट इज तालवार जावं मागीर दांडो जावं बेर हँड जावं ते मुवमेंट्स पळय आसता इट इज अ टायप ऑफ कला. म्हणजे आमी म्हणटा वुशू इज अ वॉर एंड कला म्हणजे वू एंड आर्ट. तो आमी भुरग्यांक आतां प्रत्येक स्कॉलांनी वचून शिकयता. 2014 साली गोव्यामध्ये वुशू असोसिएशनची स्थापना झाली. पण 2000 सालापासूनच पावलो फर्नांडिस यांनी या क्रीडा प्रकाराची गोव्याला ओळख करून दिली. जेव्हा लुसोफोनिया खेळामध्ये गोव्याला या प्रकारात 3 पदकं मिळाली तेव्हा सर्वांच्या नजरेत हा क्रीडा प्रकार आला. त्यानंतर असोसिएशनची निर्मिती झाली. गेली 10 वर्ष अथक मेहनत आणि परिश्रम घेऊन आम्ही खेळाडूंना घडवत असल्याचं वुशू असोसिएशन ऑफ गोवाचे सरचिटणीस पावलो फर्नांडिस यांनी सांगितले. आमकां एक प्राऊड फिलिंग जाला. आयज आमकां सिल्वर मेडल तावलून लागल्या. इज अ व्हेरी प्राऊड फॉर आवर एसोसिएशन. आतां उणें म्हणल्यार बॉडी म्हजी रजिस्टर्ड जाल्या 2014 म्हणजे 9 वर्सां जाली. पूण तेच्या आदी 2000 वर्सान हांवें स्टार्ट केल्लें. दॅट टायम कोणें इंट्रस्ट तितलो घेवंक ना. मागीर इल्लो घेतलो आनी मागीर आमी ही गेम लुसिफरियन घातली. लुसिफरियन घाली तो गोवाक आमकां 3 मेडल लागल्यो. तेन्नासान आमचो मातसो वुशू म्हणटा तो जानकारीन येयलो कसो आनी लोकांक मातशें कळलें बाबा वुशून बाबा हे 2 प्रत्येकाचे दिन आसता. कितें आतां न्हू सगळ्योच कितें झगडोंक हुशार आसना. थोडे नाचांनी बरे आसता, थोडे जिमनास्टीक स्टायलान आसता. तो तेंची फ्लेक्सिबिलिटी पळोवन आमी तांकां घेतून घालता आनी त्या प्रमाणे भुरग्यांक आमी चूज करता फॉर नॅशनल ओ पयलीं स्टेट नॅशनल. तशें म्हाज्या भुरग्यांक खुबशे नॅशनलाक खेळल्या. 37व्या राष्ट्रीय क्रीडा स्पर्धेत गोव्यातर्फे या प्रकारात 33 खेळाडूंनी भाग घेतलाय. त्यापैकी 20 पुरुष आणि 13 महिला खेळाडूंचा समावेश आहे. यावर्षी गोव्यात राष्ट्रीय क्रीडा स्पर्धा होत आहेत ही आमच्यासाठी अभिमानाची गोष्ट आहे. सुवर्ण जरी मिळालं नाही तरी रौप्य पदक देखील आमच्यासाठी तेवढंच महत्त्वाचं आहे. रोशन तारिक याला रौप्य पदक प्राप्त झालंय. 45 दिवसांच्या सरावामध्ये खेळाडूंनी खूप मेहनत घेतली असल्याची माहिती या असोसिएशनच्या उपाध्यक्षा नियती चिमुलकर यांनी दिली. त्यांचे सगळे म्हणजे आईस बाथ त्याची ट्रेनिंग कोच आम्ही भायले हाडलेले. त्यांचे 45 डेसान आम्ही इतले एफर्ट्स घालून या भुरग्यांक ट्रेन केल्ली आसा. आम्ही एक्सपेक्ट गोल्ड करताली पण काय नजो सिल्वर सुद्धा आमकां तितकेच प्रेशियस आसा गोवा खातीर. कित्याक गोवा खातीर मेडल मेळप हे आमच्या गोवान आमकां गोंयकारांक व्हडली अभिमानाची गजाल आसा. आमकां सांडा तावलूचे सगळे इक्विपमेंट जे आसा जे केन्नाच गोंया खातीर येवंक नासलेले ते इक्विपमेंट्स आमकां येयल्ले आसा. सो म्हाका दिसता नॅशनला खातीर खूब फायदो जाल्लो आसा आनी अशेंच गोंयान अश्यो गेम्स जावच्यो कितें आनी आमच्या गोंया खातीर आमच्या गोंयकारांकूय फायदो जावचो आनी आमच्या स्पोर्ट्सांतल्यान आमकां वुशूकू अशेंच फुडें काडचें. गोव्यातील मुलांना या खेळासंबंधी काहीच माहिती नाही. त्यासाठी या खेळाची जनजागृती होणं गरजेचं आहे. गोव्यामध्ये शिवोली, फोंडा, मडगाव आणि म्हापसा इथं आठवड्यातून 3 वेळा वुशूचा सराव होतो अशी माहिती त्यांनी दिली. वुशू स्पोर्ट्स हो एक्चुअली सेल्फ डिफेन्स आसा. एका वाटेन वू म्हणजे फायट म्हटलेलो तो सेल्फ डिफेन्सा खातीरूय आनी खुबश्या भुरग्यांक खुबश्या विलेजीन खुबश्या सिटीन एक खबरूच ना. गोंयांतलीच गजाल जाली जाल्यार खबर ना तितकी. पावलून खूब ट्राय करून खूब मेहनत करून ऑल द पार्ट्स ऑफ गोवा कॉर्नर्साक कोचीस दवरल्या. ट्रेनिंग सेशन्स आमचे चालू आसा. पेड्यान स्टेडियमान आमी हे घेता विकान 3दा वुशूच्यो फूल हे घेता ट्रेनिंग. पेड्यान दिल्लो आसा तेंच्यांनी आमकां स्टेडियमान आमी ऑलरेडी ट्रेनिंग घेता. आमी पेपरार सुद्धा घातलेले, आम्ही मॅसेज थ्रू व्हॉट्सअप थ्रू सुद्धा घातलेले आसा. हांव अपील करता गोंयकारांक आमच्या भुरग्यांक यंग भुरग्यांक चेडवांनी चेड्यांनी सगळ्यांनी मेळून वुशू जॉईन करचे. आयज सेल्फ डिफेन्साची आमकां खरीच गरज आसा आनी आमी हितूंतल्यान फुडें खूब सरो शकता.